यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। समस्त भगवत भक्त यूथ ऑफ जीएसवीच्या समस्त वीक्षकांक वामन भट कोंचाडी नमस्कारो। आयच्या दिसाक विशेष जावन घेनो हे एक श्रावण मासांतू येवतसल्या तंतूची विशेष जावन कृष्ण पक्षांतू अष्टमी तिथी येवतसल्या ते एक कृष्णाला एक कृष्णाष्टमी एक महत्व सांगचे विषय जावन एक दोन उतरुलचक इच्छा पावता। एक धर्मसंस्थापनाಗೋಸ್ಕರ हांव केन्नाची जन्म येता आनी कसं एक धर्म ग्लानी जाता तेन्ना हांव जन्म येता म्हणून गीतेंतू कृष्णान सांगिल्लें। जाल्यार देवाले अवतारू आदी तुकुनूची जाला मत्स्य कूर्म वराह सिंह वामन भार्गव राघव हे इतले तेगेले अवतार जावन घेवन मागीर एक द्वापर युगांतू एक भरती एक धर्म ग्लानी देवता विषय आयिल्लो तेन्ना एक देवालो अवतार घेवचे खातीर जावन घेवन सर्व भक्तजन ते देवाला प्रार्थना केल्ले। भक्तजन म्हणून सांगल्यार हे सुरार्कळ म्हणटा सुरर्कळ म्हळ्यार देवान देवतेगळ तांणी देवाला प्रार्थना केलेले। देवा तूं एक भुंयेर येवन हे भूभारणाचे कसन एक ग्लानी आसा ते पुरो निवारण करका कसन एक अधर्म आसा ते पुरो निवारण करून आमकां अनुग्रह करका म्हणून। तशीच तागेले मावळो म्हणटाना तो कंस तागेलो उपटळ कंडापटे चड जालो। कंडापटी चड जातना तागेल्याची एक बच्चू जावन म्हळ्यार तागेल्या भयणी देवकीला आनी वसुदेवाला पुत्र जावन घेवन श्रावण कृष्ण अष्टमी मध्यरात्री म्हणटाची आनी त्या दिवस विशेष जावन अष्टमी ती आशिल्ल्या रोहिणी नक्षत्र आशिल्लें। तशीच ताका विशेष जावन तागेलो गोत्र त्रिगोत्र म्हणून सांगिल्लो आसा ते परमात्माले कृष्ण परमात्मालो गोत्र। त्या प्रकार जावन घेवन त्या दिवसाक तो एक ताका एक ते जैल म्हणटाचे एक बंदीखान्यांत तांतू तो आमी पुराय घरकाडे देवा आमकां एक चांग संतत दी म्हणून देवाला प्रार्थना करून घेवचें। जाल्यार एक देवकीला आनी वसुदेवाला एक पुण्य म्हणून सांगल्यार स्वतः परमात्मूची तिगेल्या पोट्टांतू जन्म येवन घेवन एक लोककल्याणाಗೋಸ್ಕರ जावन येवन घेवन एक तिका अनुग्रह केलो तांकां दोग जाणां ब्राह्मण बायलांक। आनी मनुष्य जिवनांतू कश्ट नश्ट हे पुराय आशिल्लेची कशे एक दीस येता रात येता तशीच ते एक कश्ट येता सूख येता हे पुराय येता। त्या प्रकार जावन आमगेले परमात्मा समेत ते कश्ट म्हणटा जाल्यार ते सोणी म्हणटना हे भूमी म्हणून सांगल्यार कर्मभूमी म्हणून सांगता। हे कर्मभूमी म्हळ्यार हे भूमीर आयिल्ल्या नंतर जन्म आयिल्ल्या नंतर हे भूमीक पादस्पर्श केल्या नंतर हे भूमीचे कसन एक धर्म आसा ते प्रत्येक जनानं पालन करपाची जाता। त्या प्रकार जावन घेवन तो साक्षात परमात्मा जाल्यार समेत ताका दैवम मानुष रूपेण तो मनुष्य रूपार जन्म येवन घेवन हांगा भुंयीचे कसन धर्म आसा ते धर्म पालन करून घेवन म्हणटना हांगा कसनी एक अतिरेक जायनाशी म्हणटा खंयचीय एक जनाक ताणें केल्ले कसनी एक विशेष जालें जाल्यार कसन एक कोणाक कंसा मारलेले जायत मुष्टिकासूर तांकां मारलेले जायत
पुतानीक मारलेले जायत खंयचे विचारू कोणाक चड कळिता येनाशी म्हळ्यार एक मनुष्य सहज जालें तसलेचे म्हळ्यार मनुष्य प्रयत्न रे हांव मारला तांकां म्हणून घेनो ताणें दाखोवन दिला त्या प्रकार जावन घेनो ताका बाल्यत गुणूची ताका कश्ट ताका जन्म आयन नंतर तेगेले आवसोले सम ताका राबू जायना आवस बसोले जाल्यार मथुरान जाल्यार मागीर ताणें तेगेले ते जाल्लेले चेडू ते एक गोकुला वचची तसल परिस्थिती आयल्या त्या प्रकार जावन घेनो त्या गोकुला वचून ताणें करता आशिल्लें सर्व काम केलें आतां ह्या पोरा म्हणचे उद्देश कसो म्हणून सांगल्यार आमगेल्या एक प्रितीचे देव तो कृष्ण म्हणून सांगल्यार खंयचे एक आमगेल्या परमपूज्य यतिवर्याल खंयचे एक मठाच्या यतिवर्याल जायत खंयचे एक देवस्थानाच्या गर्भगृहान जायत एक खंयची एक घरकड जायत आमगेल्या एक कृष्ण प्रतिमा नाशी खंयचे एक देव मंदिर ना म्हणून लेखता कसाला म्हळ्यार ते कृष्ण म्हणून सांगल्यार कृष्ण म्हणून शब्दाचे अर्थ तुजी आकर्षयती ती कृष्ण हा प्रत्येक जनाक तो आकर्षण करता काय त्या खातीर ताका तांगेले कुलपुरोहितान ताका कृष्ण म्हणून नांव दवरला म्हणटना त्या कृष्णाक तितली एक जन तितले एक भक्ती परवश जाता तो तांगेलें नांव सांगल्यार त्या खातीर सगळे गोकुलाचे सर्व गोपबाल तांणी चेल्ले आसो चेले चेडूं आसो प्रत्येक जन आबाल वृद्ध स्त्री पुरुश ताका एक नमुने अनुरक्त जावन आशिल्ली कृष्णाक तान्नातल्यार एक घडी ताका सोडून राबूं जायनाशिल्लें त्या प्रकार जावन हे कृष्णाष्टमीचे एक पर्व कालू 6 तारीखेक म्हणटना 6 तारीखेच्या एक बुधवार दिवसाक त्या दिवस प्रति वर्ष केलो पण आमकां अष्टम म्हणून सांगतना एका ती मिस जाता एका आमकां नक्षत्र मिस जाता ह्या पंत ती आनी नक्षत्र दोन्ही एक मेळून आयला म्हणटना 11:41 एक चंद्रोदय त्या वेळार त्या कृष्णाल जन्म जावचे म्हणून आमगेल्या एक गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजांतू प्रत्येक आमी घरकडे आमगेल्या व्रत पूजा हे पुरे आमी मलगड दुखून कोरून आयिल्ले आसा त्या प्रकार जावन हे एक कृष्णाष्टमी समेत प्रत्येक जन घरकडे तांकां कसले करूं जायनातल्यारीची एक लास्टाक एक तुळशी दळ पूण ताका दवरून घेवन एक 2 उंड पूण करून ताका नैवेद्य करचें म्हणटना त्या कृष्णाक आमगेले घरकडे एक बाबू जन्म येता म्हणून एक बालकृष्ण बाबू म्हणटना तो बालकृष्ण आमगे घरकडे जन्म येता म्हणून एक प्रितीन मोगान ताका एक स्वागत करचें तशें त्या कृष्णाले उपासना खंयचे एक कश्ट आयल्यार आमकां परमात्माला प्रथम जावन उडगास येता त्या प्रकार कृष्णाले एक ताका ते एक ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾರಿಯ ಸೀರೆಯ ಸೆಳೆವಾಗ ಕೃಷ್ಣವೆಂಬ ನಾಮ ಬೇಕಾಯಿತು म्हणटना ते एक द्रौपदीक जाल्यार तशीची तिका ती कृष्ण खंयची आशिल्लो द्रौपदी खंयची आशिल्ली सभेंत तिका ते एक अवमर्याद जाल्लो म्हूण सांगतना तिणें ताका एक खाली स्मरण केलेलें म्हणटना तो कृष्ण तिका पावला त्या प्रकार खंयचे एक भक्तजनाक ते गजेंद्र मोक्ष वेळार जायत खंयचे एक वेळार देवाले स्मरण केलें मात्रान आमकां देव खंडीत पावता आमगेले घरकाड आमी देवाक एक प्रितीन ताका आपोवन घेवन पूजन करता असलो विशय आमी देवाक कसलेची विशेष ताका आतां त्या करका म्हणून तसलो विशय ना आतां गांवांत जाल्यार एक आमकां पुराय विशयांत भटमा मेळताची पुजेक आनी तांकां घेवन हे पुरा कार्यक्रम करचेक एक अवकाश आसा जाल्यार केलो जन परगांव आसताची विदेश आसताची तांकां एक कृष्णाष्टमीक एक तांकां एक देवाल उपासन करका तागेलें आराधन करका ताका विशेष जालें तसलें पूजन करका म्हणून तसलें एक मनांत आसता त्या वेळार भटमामाले अभाव आसता एका तांतें मेळनाची अशें म्हूण आसल्यार अंतूची युथोपजीस बिंतू आमगेले गोपी भटमामान ते एक कृष्ण जन्माष्टमीचे पुजेचे म्हणटना पुरेत भटमामाल अभाव आशिल्ले तेन्ना मात्र पुरेत भटमामाले एक तांणी उपस्थित आसता म्हणून जाल्यार तांकां घेवन करचे एक चांग विशय
त्यांनी एक मेळण्याची एक आम्ही परगाव आसाची मग तसले एक अभाव विषय वेळारी एक पुरे ते युट्यूब GSBचे ते पूजेचे व्हिडिओस ते पळोवन घेनो यथाभक्तिरी ते कृष्णाला उपासना करा आणि ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮವನ್ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವವು ತಂತು ವಿಶೇಷ ते कृष्णाला नाम संकीर्तन एक ते हरीले नाम संकीर्तन विशेष जावन कलियुग अंतू तेगेले आराधन केले मात्रान आमगेले सर्व रीती मनोभिष्ट तो कृष्ण परमात्मा पूर्ण करून दित काही सर्व रीती कष्ट निवारण करत काही आणि सर्व आमगेले एक आपत असलेले निवारण करून आमगेले फटबला सदा रबत काही त्या प्रकार जावन घेनो त्या कृष्णाला अनुग्रह सर्व भगवत भक्त आमगेले युट्यूब GSBचे सर्व वीक्षकांक मेळो आणि ह्या वर्षाच्या कृष्णाष्टमी चंदायरी वैभवारी विजृंभणारी आचरण करून त्या कृष्णाला अनुग्रहान तुमगेला सर्व मनोकामना परिपूर्ण करून दिवतो देव म्हणून घेनो त्या देवाला त्या कृष्ण परमात्म्याला प्रार्थना करून घेनो तुमगेला दोन्ही उत्तर समापन करता श्री कृष्णार्पणमस्तु.